मेलावलीचो जो इन्सिडंट जाल्लो आसा IIT खातीर इज अ आय ओपनर फॉर ऑल गोवन्स. शैलेश वेलिंगकारा सारकेलो एक्टिविस्ट जो आपलो आवाज उठोवंक लोकां खातीर गेल्लो थंय, ताका ज्या तरेन भितर घेवन गेल्या आनी मारला, which I believe is a quite a serious issue for all Goans to think about when it comes to such things. Protests are a part of democracy. आणि प्रोटेस्ट जेन्ना करतात नाल्यार आवाज उठयता हे सदांच लिबरेशन त्या पयलींच्यान जाल्लें आसा. पूण जेन्ना प्रोटेस्ट जातात तेन्ना इट इज टू बी हॅविंग अ डायलॉग, बसून तांचे कडेन उलोवन ताजी सोल्युशन्स काडचे पडटा. हांगा आज सरकार अंडर द ऑटोक्रेटीक नेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज बेजिकली ट्रायंग टू सप्रेस द वॉयस ऑफ अ लोकल गोंयकार. जे गोंयकार आवाज उठोवंक सोदता, आपले स्वताचे हक्काचे मालकीचे लँड जो विशय आसा तो सांबाळटले जाल्यार ताजेर समज आज तरेन जे मेलावली दाखोवन दिल्लें आसा. आय वॉन्ट सॅल्यूट द पीपल ऑफ मेलावली द वे दे हॅव हँडल्ड दीस सिट्युएशन इन स्पायट ऑफ ऑल द टायप ऑफ प्रेशर्स दॅट हॅव बीन कमींग फॉर टू देम. लाठीचार्ज जाली, बाकीचे पुलिशेन केले, पूण ते लोक हालूना. आनी हेंच म्हाका दिसता गोंयकारांनी शिकपाची गरज आसा. म्हजो एरस जेन्ना जाल्लो तेन्ना हांवें तेंच सांगिल्लें, कित्याक एरस जाल्लो म्हाका खबर नाशिल्लो. एटेम्प्ट टू मर्डर नाका आशिल्लें लायिल्लें. दॅट टायम आय हॅड सेड की आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. आनी तेन्नाय गोंयकारां कडेन उलो मारिल्लो की हे चालूच उरतलें म्हणून. आज कोळशाचो विशय जालो, आज मेलावलीचो विशय जालो, फाल्यां आनी कसलो विशय आसतलो. when people come on the road, there is something which is sensitive to the people which we need to only clear with dialogues, not with the action which these people have done. ज्या तरेन आज हातपाई जावंक लागल्या, ज्या लोकांक मारपाक लागिल्ले आसा, वो आज सुरवात जाल्ली आसा. But as I salute the people of Melavli, I also call out to the Goans again today की पुरो आलें आमकां हें. आमी आतां मातशें हातूंतल्यान भायर सरून खरें पळोवया. हांवें स्वता भोगलां, आज आनी कोणाचो भुरगो भोगता, फाल्यां तुमच्या भितर कोणाक आसतलें. हें चालूच उरतलें until and unless we all sit together and not act divided. This today has led Goa to a state of undeclared emergency. आमी आज ज्या स्टेटीन आसा, that state is of undeclared emergency where the chief minister is only bothered about pleasing the people in Delhi, the people in the central ministry for reasons best known to him. आपले कदेल वाचोवपाक चीफ मिनिस्टर थंय वचून दिल्ली वचून बटरजी लावन येता, तातूंत हांगा गोंयकारांक दिसान दीस त्रास जावंक लागले आसा. अरे जेन्ना लोकांक त्रास जाता, ह्या मुख्यमंत्र्यान थंय वचून डायलॉग करपा जाय ग्राउंड झिरो. पहिल्या फाटी डायलॉग फेल जालो, परत घेवपा जाय डायलॉग. यू कॅनॉट एक्ट बाय रिट्रिब्युशन, बाय एक्टिंग अगेन्स्ट पनिशिंग द पीपल हू आर रेजिंग अ वॉयस. मागीर डेमोक्रेसी आनी कितें उरली? वॉट इज डेमोक्रेसी अँड वॉट इज द थिंग दॅट वी नीड टू रेज अ वॉयस फॉर? आज जाका पटना तो आवाज उठयतलोच. तुवें वचून उलोवंक जाय, तूं मुख्यमंत्री, तूं गोंयचो लिडर, तूं बीजेपीचो कार्यकर्तो न्हय जे थंय वतलो आनी बीजेपी सांगला म्हणून वचून पडटलो. यू हॅव टू थिंक लायक अ लिडर ऑफ गोवा, वीच दीस चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड. Unfortunately, we cannot do too much because he's an accidental chief minister. And accidental chief ministers keep doing accidents because they don't know how they came on the chair. They didn't come by merit, they came by selection. That is why it is there.